पाइप भी गायलो खाते सोई पैकेट तो गायलो खाते इंको ना ओके आम्ही आता नावेली मांडपा डोंगरी आहे आणि तुम्ही चोवपा शकता हिंग सगळे लेफ्टान तुम्ही चोवपा शकता सगळे हिंगा लँड फिटिंग चालू हा हिंगा शेतां बीन आहाय ती सगळी पुरयताय आणि तिथं हिंगा उदक वचपाची वाट तेमी आता पायप घायला धाकटेशे हिंग सगळो कचरो गार्बेज जालो हा आता ही गार्बेज जावपा कारण कितें हिंगा जाता ते भाशेन एक वायट तरेन हिंगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जावं आनी कितें येयत आहा आणि ते हुंय आता शेत पुरयन आनी आमगेले जी न्हंयो आहा तेंक डॅमेज करून ही सगळे कन्स्ट्रक्शन वयर जाताय पूण हेजेर आमगे गोंयकार सामान्य जो गोंयकार आहा जे गांवचे लोक आहा तेमकां कितें मेळटा तेमकां मेळटा इथं ही गार्बेज तेमकां मेळटा हिंगा सगळें डिस्ट्रक्शन सो आमी लोकांनी चिंतपा जाय जे आमगेले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहाय तेमी इतली वर्सां आमची गोंयची परिस्थिती हुंय पावयल्या जे गोंय आमचे सोबीत आनी सुंदर आसलेले जे गोंय आमगेले नॅचरल ब्युटी पासत लोक जाणा आसलेले आमकां गोंयान एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हण आहा आनी लोक आख्ख्या वर्ल्डासून आमगे गोंय चोवपाक येताले कित्याक आमगेले गोंयान नॅचरल ब्युटी आहा पूण आयज ती हुंय ना हुंय नॅचरल ब्युटी आमगे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव डिस्ट्रॉय करपाक मुखार सरल्या कित्याक फकत तेमगे पर्सनल गेन फकत तेमगे सेल्फ इंट्रस्ट फकत तेमगेले ग्रीडा लागून आनी जरी तर आमी गांवकार गोंयकार जरी तर मुखार सरना हें आडावपाक जाल्यार आमकां आमचे फुडले पिळगेक जे आमचे पुर्वजांनी आमकां सामान दवरलें तें आमकां पळोवपाक मेळचना आनी आमगेले फ्युचर जनरेशन आहा तेमकांय चोवपाक मेळचना जरी तर हे भाशेन जरी तर डिस्ट्रक्शन जालें जाल्यार आमकां फ्युचराक जायते त्रास जातले तेका लागून हांव गोंयकारां लागीं मागतां तुमकां एक उलो मारता की हे आडावपाक आमी सगळ्यांनी मुखार सरपा जाय पॉलिटिशियनांनी जे कितें कोताय म्हण आमी होग रावपा जायना कित्याक हे पॉलिटिशियन आपल्यागे वोट बँक तयार कोताय आनी आपल्यागेली बोर्ड्स भोंवताय हे हुंय ना हुंय बंद जावपा जाय आतां तुमी चोवपाक शकता हे भुरगे सगळे येयले कित्याक लागून येयले हे कित्याक तेमकां आपल्या गोंयचो आनी आपल्याच्या गांवचो मोग आहा सो तेका लागून हे भुरगे सगळे मुखार सरले देव बरें करूं आनी एक म्हळ्यार हांवें सर्वे चॅक केलोले सर्वेचे हे शेत आहा ती रिवर्टिबिलिटी ती हांव कितें म्हणटा हेंक CRZ लागना पंचायता खबर ना सो मागीर आमी चिंतूं जाय हें कितें जाता तें सारकें न्हू म्हूण देव बरें करूं घाटेरा उदक पिंगा सगळें सोडलें आमी तेमी वर्सार गेले त्या वर्सासून तेमी सोडा हें उदक आनी आतां सगळें हिंग ब्लॉक जावन सगळें उदक आमगे भितर शेतां येता आनी आमी कोणासून राती हांव हिंग रावन वयता गॅबरेज सगळीं हांव आसता उडयनाय मागीर हांव नासता उडयताय वयताय राती 10-11 वर पासून रावता हांव हिंगा